आयज जे आमचे सगळे टॅक्सी भाव जे आसा, टॅक्सी ऑपरेटर आसा सबंद गोंयभर, तांकां आमी आयज हांगासर मिटींग आपयलेली आयज. आनी त्या मिटिंगेन दोन मुद्दे दवरलेले फुडें की जे आयज गोवा मायल्साक लागून जे संकट येयला टॅक्सीच्या वेवसायाचेर, तो एक मुद्दो. आनी दुसरो मुद्दो जे मिटर इम्प्लिमेंट करपाक लायले त्या मुद्द्याचेर हांगासर डिस्कस करपाक मिटींग जी आयज आपयलेली. सगळे सबंद गोंयभर जे आमचे टॅक्सी ऑपरेटर आहा तांकां आमी उलो मारलेलो की तेंच्यांनी मिटिंगेन येवपाचें. त्या प्रमाणे सगळे कडले आयज आपल्याक शक्य त्या प्रमाणे हांगा उपस्थितीत रावल्या आनी सगळ्या दोनूय मुद्द्याचेर चर्चा केल्या उपरांत आयज जे लोक आयुक्तान ऑर्डर दिल्या गोवा मायल्साच्या संदर्भात, ती ऑर्डर सरकारा कडेन परच्यू करपाक, सरकाराक दरबारी ती मांडून तेचेर न्याय मेळोवन घेवपाक सगळ्यांचे एकमतान हांगासर ठराव घेतलेला. तशेंच त्याच प्रमाणे जे हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या पेटिशन फायल केल्ले मिटराच्या संदर्भात, जो एप एप्लिकेशन किंवा मोबायल एप हो सरकारान निर्णय घेवचो अशी ऑर्डर जी दिल्या, त्या संदर्भात सरकारा कडेन वचपाक जे सगळे आमचे सबंद गोंयभरचे टॅक्सी भाव आहा, टॅक्सी ऑपरेटर जे आहा, तांकां रिक्वेस्ट केल्या की तेंचे जे आमदार आसा सत्ते वयले किंवा विरोधातले, तेंच्यांनी सीएमा कडेन किंवा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन अपॉइंटमेंट मागचो आनी त्या अपॉइंटमेंटांतल्यान आमी ज्यो दोनूय ऑर्डरी आहा ह्यो सरकाराक कन्विन्स करपाक आनी सांगपाक की बाबा आतां खंय तरी दोनूय हितून तुमच्या हातीन निर्णय आसा. पयलीं सांगले वयताले कितें गोवा मायल्स बंद करपाची मागणी केल्यार की ते कोर्टान वयतले आनी स्टे घेतले म्हणून. आयज खंय तितून दुबाव ना की सरकार आयज निर्णय घेवपाक शकता, सरकाराक कसलेंच बंधन ना लोक आयुक्ताचे ऑर्डरी. त्याच प्रमाणे पयलीं मिटराचेर हायकोर्टाची ऑर्डर आहा म्हणून तुमी मिटर बसय अशें सांगले वयताले, फोर्स केलो वयतालो. आयज जेन्ना हायकोर्टान सरकाराक डिसायड कर म्हटला तेन्ना परत थंयसरूय निर्णय जो घेवंक जाय तो सरकारान घेवपाक जायो आनी तो पब्लीक इंट्रस्टान आनी टॅक्सी ऑपरेटर जे आहा सबंद गोंयभर तेंच्या हितान घेवचो अशी आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन मागणी करता. आनी जे आमचे सगळे टॅक्सी ऑपरेटर आहा तांकां उलो मारता की आपले जे आमदार आहा आपल्या भागांतले तांकां कन्विन्स करचें की बाबा सरकारा कडेन अपॉइंटमेंट घेवचो आनी तो अपॉइंटमेंट घेवन सरकाराक जे आमचे दुख्ख आहा, ज्यो आमचे कितें मागण्यो हाका कायदेशीर आमचे कडेन आतां ऑर्डरी आहा त्यो सरकारा मुखार मांडच्यो आनी आमचो वेवसायार जे पळय कितें संकट येयला ते पयस करपाक सगळ्यांनी वावुरचें ह्या तेंचे कडेन मागता. आयज ह्या संदर्भान सांगपाक सोदता की आयज तांकां ऑर्डरी येयल्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यान आनी त्या ऑर्डरी प्रमाणे तेंचे परमीट कॅन्सल जातले हें धाडलां तांकां. खंय तरी आयज सरकाराक एक ऑपॉर्च्युनिटी निर्माण जाल्या की ह्या ऑर्डरी वयल्यान सरकार त्योय स्टॉप दवरपाक शकता, जे इम्प्लिमेंटेशन आहा ते स्टॉप दवरपाक शकता. इतले क्लियर सरकाराक हांगासर आदेश दिल्ल्या. जर तर सरकार परत तो टाळाटाळ करता, परत आमच्या पोटार पांय दवरपाचो किंवा आनीक कसल्या रितीन तर सरकार हें करता जाल्यार आमी ते ऑप्शन ओपन दवरल्या की सुप्रीम कोर्ट पर्यंत परत वचपाक किंवा कॉम्पिटिशन कमिशन जे आहा इंडियेचें त्या कॉम्पिटिशन कमिशना कडेन आयज आमकां जे रोज मेळटा एकूच कंपनीचे मिटर घे म्हणटा त्या संदर्भानूय कंप्लेन करपाचें ऑप्शनूय आमी ओपन दवरल्या. तेन्ना सरकाराकूय हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आवाहन करता की चड त्रास करचे न्हू, कित्याक ह्या वेवसायांत जे नरेंद्र मोदीची घोशणा आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हें मुख्यमंत्र्याचें वाक्य आहा, त्या वाक्याक धरून मुख्यमंत्र्यान वयचो. जे सगळे आमचे टॅक्सी ऑपरेटर स्वयंपूर्ण आहा तांकां अनएम्प्लॉयड करपाचो प्रयत्न सरकारान करचो न्हू आनी जाता तितल्या बेगीन सगळ्यांक न्याय दिवचो आनी हो टॅक्सीचो जो करून आतां जो सिजन स्टार्ट जावपाचो आहा टॅक्सीचो तो सिजन बरे भाशेन चलपाक सगळ्यांक ताकद दिवची, सगळ्यांक पाठिंबो सरकारान दिवचो आनी ह्यो कितें मागण्यो आहा त्यो जाता तितले बेगीन सुटावे करून जो कितें 0 आनी 1 ज्यो पळय सिरीज एंड जाल्या तांकां पळय ज्यो ऑर्डरी काडल्या तो तेंचेर अन्याय केला सरकारान तो पयस करचो
किंवा 2 आणि 3 ज्यो आयज आतां म्हाका सांगले गेले की टायम सोंपला तेंचेरूय जर फुडें कितें करपाचें आहा जाल्यार तो अन्याय सरकारान करचो न्हू जाता तो तांकां येणारो जो पळय ह्या सिजना पळय तो बरे भाशेन करपाक सगळ्यांक सरकारान मदत करची. तुमकां कितें विचारपाचें जाल्यार तुमी मिटर बसोवचेच ना म्हणटा? ना, मिटर बसोवचें ना म्हणजे कितें आहा, आमी कोर्टान पेटिशन घातलेलें जो फिजिकल मिटर आहा पळय ती टीव्ही कशी आहा पळय लोक मारटाची तांकां आमी विरोध केल्लो आनी आमी ऑप्शन दिल्लो की मोबायल एप्लिकेशन चयल्या आनी मोबायल एप येयले तेचेर मिटर फंक्शनींग जाता. आमी रिप्रेझेंटेशन दिलां जे क्लियर सांगलेलें की आमी पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन दाखोवपाक तयार आहा. पूण सरकारान तें न कन्सिडर केल्ल्या कारणान आमी कोर्टाक गेले. कोर्टान आतां सरकाराक आदेश दिला की बाबा आमचें कितें आहा तें म्हणणें आयकून घे आनी निर्णय तुमी घेया. म्हणून जर तर आमकां ऑप्शन मेळटा जाल्यार आमकां मिटर बसोवपाची गरज ना. एप बेस्ड टॅक्सीक सगळ्या टॅक्सीकारांचो तुमकां सपोर्ट आहा? हय, आयज आमी सगळ्यांनी ठराव घेतला. तुमकां परत विचारता सगळ्यांक मान्य आहा मरे सगळ्यांक? फक्त मिटर पळय जो आहा तो एपाचेर फंक्शनींग जातलो आनी मोबायल एप्लिकेशन आनी एप टॅक्सी जी आहा गोवा हांगा हो विशय सेपरेट. हेका आमचो सदांच विरोध आसतलो आनी तो बंद करपाक आमी वावुरतले. जो मिटर जो आहा तो एप बेस्ड आसतलो, मोबायलान एप आसतलो मिटराचो, फिजिकल मिटर आसतना एपान आसतलो. मिटर फंक्शनींग जातलो आनी पॅनिक बटन सुद्दां जाय जाल्यार तेकाच फॅसिलिटी आहा. आमचे कडेन पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन आहा ती आमी सरकाराक दाखयतले आनी सरकारान ती लागू करची. पण डिपार्टमेंटान आतां मोटो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तुमकां नोटीस काडल्या की तुमकां परमिटाक रद्द जावपाक जाय. तीच सांगता न्हू, जी पळय ऑर्डर काडल्या 0 आनी 1 सिरीज पळय एंड जाता तांकां ऑर्डरी ज्यो पळय काडल्या त्यो सरकाराक आतां ऑपॉर्च्युनिटी निर्माण जाल्या की हेचे स्टडी करता हे स्टॉप दवरपाक, इम्प्लिमेंटेशन स्टॉप दवरपाक. कित्याक जेन्ना कोर्ट म्हणटा सरकारान ठरोवनी वी आर नॉट एक्सपर्ट तेन्ना आमकां सांगलां कितें की आमचें रिप्रेझेंटेशन आहा तें प्रोसिक्यूट कर बिफोर गव्हर्मेंट. तेन्ना इट इज अ वर्क ऑफ लेजिस्लेचर टू डिसायड. म्हणटकूच त्या प्रमाणे सरकारान हो जर निर्णय घेतलो जाल्यार सगळें जे पळय कॉम्प्लिकेशन आहा हितूंतल्यान सुटावे जातले. कोणी आयकना जाल्यार सरकार तुमची गजाल सांगलें न्हू हांवें सुप्रीम कोर्टाचो ऑप्शन ओपन आहा आनी एकूच कंपनी कडले मिटर घेवपाक लायता म्हणून कॉम्पिटिशन कमिशनान केस ठोकतले. फोर्स करता म्हणून एकूच कंपनी घेवपाक. हे स्कॅम दिसता तुमकां की एका कंपनी कडल्यान विकत लायता तुमकां? पळय कितें आसा, ज्या तरेन सरकार आतां पळय हट्ट धरता आनी खास करून वाहतूक मंत्री धरता आनी प्रत्येक फावटी हांगला की हितून पर्सनल ग्रेटिफिकेशन आसल्या शिवाय कोणूच फुडें सरतना कितें. आनी जर तर सरकार पारदर्शक आहा कितें जर सरकार पारदर्शक आहा, वाहतूक मंत्री पारदर्शक आहा, ट्रान्सपरंट आहा, अकाउंटेबिलिटी सरकारा कडेन जर हे आहा जाल्यार ह्या सरकारान दाखोवन दिवनी की 30,000 गोंयकारांक लागून आमी हें एप्लिकेशन लागू करपाक शकता. कमिशन गावपाची जर कोणाची इच्छा ना आनी वाहतूक मंत्र्याचो आनी मुख्यमंत्र्याचो सत्कार करता आमी सत्कार करता. चवथीक आतां सार्वजनीक गणपतीचे उत्सव जातले स्टार्ट. खंयच्याय सार्वजनीक गणपती कडेन आमी सगळे टॅक्सीवाले जर मुख्यमंत्री जर हे तर फिजिकल मिटर बंद करता, वाहतूक मंत्र्याचो आनी हेचो मुख्यमंत्र्याचो दोगांयचो सत्कार करता की हे दोगूय प्रामाणीक मनीस म्हणून. मायकल लोबो म्हणटा की तुमकां फ्री मिटर दिवचे म्हणून. कितें फ्री मिटर दिवचे म्हणून तुमकां? नेट मिटर फ्री मिटर फ्री मिटर हां पळय कितें आसा हांव तें तुका सांगता. आयज जी पळय हांव घोशणा करता पळय आयज जे हांव पळय सरकारा कडेन मागता हितून सरकाराचे 32 कोटी वाटयता. 32 कोटी सरकाराचे वाटयता. कित्याक सरकारान बजेटान घोशणा केल्या की 32 कोटी प्रोविजन करता म्हणून हांकां सबसिडी दिवपाक. सगळ्या मिटर कोण बसयता हांकां केन्ना मेळटली हेचो वेगळो काम कितें. म्हणून कितें आसा 32 कोटीचें प्रोविजन जर सरकारान केलां आनी आयज जर हो तर एप डेव्हलप करून जर फ्री सगळ्यांक इन्स्टॉल करपाक मेळटा आपल्या मोबायलाचेर कितें जाल्यार हेच्याकून आनीक ऑपॉर्च्युनिटी ना. सरकाराचे वरसून पयशे वाचता हितून. आमी सरकाराचें बर्डन वरसून हें करता आनीक फ्री दी हे दी म्हणून 2 मंत्र्यांक वाद घालपाची गरजूच ना. सगळ्यांनी मोठ्या काळीज करपाचें आनी हेका सपोर्ट करपाचो एपाक आनी तो आमकां दिवचो. कोण उलयता आनी उलयता तूं उलयता तूं उलयता हय सांग तूं सांग.
मातशें घ्या असं पुढे यो हांव अंतोनियो डायस हांवें इन्क्वायर केलो की मिटर बसयल्यार कित्याक गाडयेचें मॉडिफिकेशन जाता मिटर बसलो की मॉडिफिकेशन जाता हांवें इन्शुरन्साक कॉल केलें आनी विचारलें की बाबा तुमी फाल्यां कितें शॉर्ट सर्कीट जालें बॅटरीचें कितें जालें तुमी इन्शुरन्स आमकां दितल्यार कस्टमर जावं ड्रायव्हर जावं ते म्हणलें दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल सो वी वॉन्ट आमकां इन्शुरन्स मेळचें ना मिटर फिजिकली बसयल्यार ह्या पार कितें जातलें इट इज तो फिजिकली बसलेलो आसतो ना सेपरेटूच आसतो सो दॅट इज वन मेन प्रॉब्लम की आमी पयलें ह्या मिटिंगेन की फिजिकल बसयल्यार इन्शुरन्स मेळना कसलो फायदो इन्शुरन्स कोणाक मिटराक इन्शुरन्स ना आमकां मेळचो एका गाडयेक. शॉर्ट सर्कीट जाय जाल्यार गाडयेक मेळचो ना तांच्यांनी पॉयंट ब्लँक डिनाय केलें तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी वचून तुमच्या इन्शुरन्स कंपनीक चॅक करचें पडटलें कित्याक मिटर घालो खंयचें मॉडिफिकेशन जालें न्हू तेन्ना मॉडिफिकेशन आमी पासून सिंपल हॉर्न घातलो सायलेन्सर घातलो मॉडिफिकेशन जाता इन्शुरन्स मेळना सो इन दीस तें मॉडिफिकेशन जाता आनी आतां कितें आहा मेन प्रॉब्लम कितें आहा टॅक्निकल आनी एक प्रॉब्लम की सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमी जाणा आतां की बलून कंपल्सरी केल्या एअरबॅग्स सगळ्या गाडयांक कंपल्सरी केल्या ज्यो पोरण्यो आहा तांकां सुद्दां घाल म्हटलें तुमी जाणा आसतले जेन्ना आतां हे मिटर जेन्ना फिजिकली बसयता तेजे नट बोल्ट बी लागता किंवा ताका होल मारता डॅशबोर्डाक पळय ते लागून ते बलून पळय आहा तेंचे पळय एअरबॅग्स आहा पळय ते डॅमेज जाता म्हणटकूच एका वाटेन सरकार सांगता बसय म्हणून कंपल्सरी मॅन्डेटरी करता एक्सिडंट कमी करपाक लोकांचो जीव वाचोवपाक आनी एका वाटेन ही कॉम्प्लिकेशन हाडटा फिजिकली मिटर बसोवन एका टोटल हो विरोधाभास आहा हे अगेन्स्ट आहा सगळे म्हणटकूच गोवा सरकार आयकलें जाल्यार बरें आसा नाल्यार आमी सुप्रीम कोर्टा मुखार वचपाची पूर्ण तयारी सगळी दवरल्या सांग रे तूं. जशें आमच्या तामणकरान सांगलें जशें तामणकरान सांगलें तेज्या हेजेर आमी आयज सगळे टॅक्सीकार जे जमिल्ले आसा पळय एक उतरान ताका सहमती दिल्या की बाबा आमकां जो एप जो आसा मिटर जो आसा पळय तो मोबायलार करचो म्हणून कित्याक खूब जाणांची परमिटां ही कॅन्सलूय जावपाची लेटरां आयल्या 0 to 1 आनी 2 आनी 3 सो बेजीक आमचें कितें आसा खंयच्या बारीक मनशाक त्रास जावपाक जायना तेच्या खातीर कितें तरी ताचेर ट्रान्सपरन्सी सोल्युशन जाय म्हणून आनी जशें गोंयकार आमचे म्हणटा की आमकां ट्रान्सपरन्सी जाय म्हणटा की हे आमी गोवोरमेंटा तोंडाच्यान आयकलां की बाबूय सांगता त्या खातीर ही ट्रान्सपरन्सी वन ऑफ द बेस्ट ही ट्रान्सपरन्सी जाय आनी गोवोरमेंटान आमचें आयकून हे जे एप आमचे मिटर हे तेंच्यांनी आयकून आमचें कन्सिडर करचें लेटस्ट टोटल कितल्या टॅक्सी आतां ते मिटर बसोवपाचे टॅक्सी तश्यो तूं पळोवंक वचल्यार ऑलमोस्ट 17,000 आसा बट ते कितें करता टर्म बाय टर्म काडटा पळय 0, 1, 2, 3, 4, 5 मेजर आसा पळय मेजर ऑलमोस्ट 3,000 बसोवना म्हणटा तांकां 3,000 लेटरां काडल्या म्हणजे 2,000 समथींग 900 समथींग आनी फुडें की कोण बसयना पळय तांकां येतली सो त्या खातीर कितें तरी हेजें सोल्युशन काडपा खातीर सो आमी तामणकराक सगळो हे दिल्लो आसा थोडे जाण रेडी सुद्दां आसा न्हू मिटर बसोवपा खातीर पूण थोडे टॅक्सीकार म्हणटा रेडी कितें आसा ऑप्शन नासले मिटर बसोवपाक कांय प्रॉब्लम नासले मिटरा तेणें तुका ऑप्शन सांगले इन्शुरन्स क्लेम जायना बॅटरी वता ना टॅक्सीकार म्हणटा थोडे टॅक्सीकार सुद्दां रेडी आसा मिटर ना बसोवपाक ना पळय कितें आसा जे पळय कोणी बसयल्या पयलीं पळय ते government- ते गव्हर्मेंटाक पळय गाडयो चलता न्हू तेंच्यांनी बसयल्या कित्याक तेजो कॉन्ट्रॅक्ट वयतालो ना ते गोवोरमेंटाक जर तर तो टायमार बसयना टायमार फिटनेस घेयना सगळें करिना फॉर्मेलिटी जाल्यार तेजो कॉन्ट्रॅक्ट वयतालो तेका लागून तेंच्यांनी बसयल्या हांव तुका सांगता न्हू आमी मिटर पेटिशन पळय घातलेलें कोर्टान पळय ते 2 आमचे पेटिशनर पायल्ले असोसिएशनाचे मेंबर ते मिटर बसोवन गेल्ले न्हू आमी बसयल्ले मिटर आमी गेल्ले की आतां मिटर बसयल्या उपरांत जे कितें प्रॉब्लम जाता ते आयक म्हणून आमचे आमी कंटेमान वचोंक नासले म्हणून आमकां ऑर्डर मेळ्ळी थँक्यू येस थँक्यू